गोंय राज्याच्या 8व्या चित्रपट महोत्सवाचे शुक्रारा उक्तावण जाले। हो महोत्सव 7 ऑगस्ट मेरेन चलतलो। उपरांत 9 ते 13 ऑगस्ट मजगती कोंकणी चलचित्रांचे प्रदर्शन जातले। महोत्सवात 9 कोंकणी, 2 मराठी आणि 1 शॉर्ट फिल्म आसतले। ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसुजा, ESGचे उपाध्यक्ष दामू नायक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। The filmmaker is like a novelist, and that threw open all kinds of possibilities with the audience. Much later, there was another philosopher from France, Deleuze. He was more prophetic. He said, we have a habit of comparing the filmmakers, not the film producers, but the filmmakers. We have a habit of comparing them with the musicians, with the painters, with the architects, but I consider them as a thinkers. Now this was the most significant statement what he made. The most of the world's important filmmakers. Fortunately in Goa, we have got the opportunity to watch them during the free time. All those important filmmakers are essentially thinkers. आमकां खूब खोस जाता। हांगा मुद्दामून ESGचो नवो लोगो जेन्ना उक्तावण करताले त्या वेळाचेर हांव मुद्दामून लोकांचे भाव पळयतालो। खरेंच अपुरबाय दिसली लोकांक की तांच्यांनी हो लोगो आनी नवें हें तो आपणावून घेतलो, आपल्या खातीर घेतलो आनी एक दीस असो पयस आसचो ना की गोंयचो कलाकार हो मोठ्या नेटान सैराटच न्ही जाल्यार व्हडल्यांतले व्हडले रिकॉर्ड ब्रेक करपी हे सिनेमा निर्माण करतलो, क्लासी सिनेमा तयार जातले आनी त्या निमतान भितर आमकां फिल्माची चळवळ जी आसा ती गोंयान जातली आनी परत चालूच उरतली हें पळोवपाक मेळटलें। खऱ्यांनी तुम्ही न जाल्यार चित्रपट महोत्सव काय अर्थ ना। वी हॅव टू गेट आवरसेल्व्स इन्वॉल्वड विथ कोंकणी सिनेमा। आमी करपाकूच जाय न्ही। हांव प्रत्येक फावटी जाता पळय तितके फावटी कोंकणी पिक्चरां सिनेमाक येवपाक सोदता, प्रयत्न करता। म्हाका दिसता नाचोय कोपासरान 5 फावटी पळयला। दुबाय गेला प्रेमियर करपाक, पूण सगळ्यांत करपाक जमना म्हाजे कडेन। पूण आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय कोंकणी पिक्चर पळोवपाक। तितकी मोठी हॉलिवूडा भशेन खास नासता ती, एक्शन नासता तितून चड, पूण आमचें खाशेलपण आहा भितर। Our uniqueness as a Goan, as an identity of Goans, it is there. पण आम्ही राखून धरपाचें आमचें कर्तव्य। इट इज आवर ड्युटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर आयडेंटिटी। आमी थोडे लोक